हुनीची पटी शेवय हांगा रेडी जाल्या. ही एक स्पेशल शेवय कसं म्हळ्यार रुलामा शेवय, सुरय तांदळाची न्हय, उकडी तांदळाची न्हय. हाका लागीं लायक दाटची हिंगा पोरंबोळ येयलें दाळीतोय. आनी शेवय म्हळ्ळ कुडलें आमकां पुरा आमचे गेले हांगा सुरवे जावका नारलेल तेल आनी ताका लागीं लोणच्या खोळू. आतां ही रुलामा शेवय कशें करचें म्हूण पळया. आतां हाका एक अळते म्हळ्यार आमी एक मेजरमेंटार खंयचे एक ग्लास की कप की खंयची काडची पळय एक मेजरमेंट धरून घेवचें. पाव जाल्यार पाव. हांव हांगा एक व्हड ग्लास काण घेतला म्हळ्यार सादारण एक पावा पशी चूर चड येता. ताजें 4 ग्लास रुलाम घाला हांव. बॉम्बय रुलामू सपूर रुलाम म्हणटा पळय तें. ताका एक ग्लासाक 1 टेबल स्पून नारलेल तेल. हें ऑप्शनल. शेवय एक पोरंबोळ येता म्हळ्यार आमी हाका सोय कसले घालूं ना देखून 4 ग्लास व्हड ग्लासान रुलाम घालना हांव हाका 4 टेबल स्पून तेल घालता. घालूं का म्हूण वत्ताय ना, घाल न्ही जाल्यार कांय तोंदर ना. आत्तां न्ही हे भाजून घेता हो रुलामू. ह्यो कितलो म्हळ्यार मस्त व्हड उज्जारी तांबडो कोरून आनी भाजूच्या ना. मायल्ड बदला जाल्यार आमी रुलाम पण्ण घालतना भाजिता पळय अशी ते तितलेची तेवे तशीची लो मिडियमार दवरून भाजून घेवका आनी निवत घालचें. आनी आतां हाका उदकाचें एक हळत म्हूण आसा. 1 ग्लास आमी तावळे पळय रुलाम काडलेले तेच ग्लासान 1 ग्लास रुलामाक 1.5 ग्लास उदक. म्हळ्यार हांवें 4 ग्लास रुलाम काडलेले देखून 6 ग्लास उदक घालता म्हळ्यार 1:1.5. 6 ग्लास उदक घालून हाका हळता जावका जाल्यार तितलें मीठ घालचें. मीठ घालून हें उदक खतखताचें सोडका. आमकां बायल मनशांक केन्ना एक समस्या फाय कसं खावच्या करचें फाय कसं खावच्या करचें म्हूण सांगून कितलें खाण शिकल्यार कितलें खाण गोत्त असल्यार आमकां पूर जायना. मागीर डेली रात्री जाता एक क्वेश्चन मार्क फाय कसं खावच्या करचें म्हूण. ताका एक इजी एक आन्सर हे रुलामा शेवय. हाका कांय तिंबोवन घेवचें ना. तांदूळ म्हळ्ळ कुडलें आमकां 2-3 गंटे तिंबोवका, ताका सोय कांतुका कडे तें वाट्टुका, मागीर तें आळान उंडी कोरका, ते उंडी तशी शिजत दवरका. शिजयतना थोडे चड उंड जाल्यार ती शेवय सुरय तांदळा जाल्यार शेवय गट्टी जाता. तशें पुरो मस्त समस्या आसा. ते देखून शेवय करच्याक थोडे जन मागशेताची ताजी काम मस्त म्हूण. ही पळय कोणय कोर येता दिडीर कोर येता. आमी मन आले की अर्द मुक्काल गंटे भितर लायक हुनी शेवय रेडी जाता. तितलें इजी हें करूंक. आतां पळय उदक खतखत आयलो आनी आमी रुलाम पण्ण घाल्यार बरीची. आतां उदक खतखत आयले कुडलें उज्जसाण कोरका सिम्मार दवरचें आनी आमी भाजून दवरलेले रुलामू होगूर कोरून मस्त बस्सन एक पण रोकोवचें ना. होगूर कोरून चळतर आसूं अशाण होगूर कोरून तो रुलाम पुरांत भितर घालचें. लम्स जो म्हळ्यार गुळ आनी जायना. त्या म्हळ्यार आमी ते रुलाम भाजून घेतला प्लस ताजे उदक हळत करेक्ट घालला. का हळत करेक्ट जाल्ली वय म्हूण जाल्यार गुळ आनी जायना ना जाल्यार आमकां लायक पीठ जावन येता. ते सम मिक्स करचें आनी एक मुच्चळ घालून एक 2 निमिश धांकून दवरचें. 2 निमिश त्या म्हळ्यार तें शिजचे खातीर जावन एक 5 मिनीट ते उबे एक नमने शिजल्या वरी जावन हद जाता तें पीठ. 2 निमिशान ओपन करतना आमगेलें पीठ रेडी जालें. आतां हें एक 5-10 मिनीट निवोचें. मस्त जावन निवोवका म्हूण ना 5-10 निमिश. आनी हाताक उदका पयशे लावन घेवका आनी हाजी कुळी कोरका. कितलें सुलभ आसा पळय हाजी शेवय करच्याक. घेता निवन हद जाल्यार हाताक उदका पयशे लावन घेवन चंद करून चिरडून घेवन हाजी आमी सादारण आमी नित्याक आमी तांदळा शेवय करता पळय तशें पळय तें शिजला पळय आतां लागना. तांदळा शेवय गुळ केल्या वरी 2 हातां दवरून कोरका मात. आतां एक चूर थंय लागना. आमी तांदळा शेवय गुळ करतना उकडी जावं ते सुरय जावं 2 हाताक पुरा पचपच लागता. हें तशें न्हय फुट आसता. आतां पळय रुलाम न्हू तो म्हळ्यार लायक जावन चंद करून गुळी करूं येता. आमी कितले जावका तितल्यो व्हडी गुळी करून दवरून घेवचें पुराय. आनी पेडावण तशें तापत दवरचें उदक गाजेवचें दवरचें. ओटू आमकां फस्ट रुलाम भाजूचें एक 5-6 मिनीट उदक खतखत येवचें आनी आळाचें पुराय कुडसून एक 10 निमिश पुरो आमकां हांगा टायम प्लस आनी शिजोवच्याक एक 5-6 मिनीट मागीर पिळचें. म्हळ्यार ओट्टूच एक 40 मिनिट्स भितर आमी सादारण 1 शेरा शेवय करून घालूं जाता. हें आमी नारलेल तेल घाल्लेले निमित्त आमी सोय न्ही घालना देखून पोरंबोळ येता त्या शेवयेक. एक नमने तेल्ला पोरंबोळ तेन्ना आमी एक सोय घाल्लेलशी एक पोरंबोळ येता त्या हाका. थोडे जन कसं करता म्हळ्यार उदक आमी हळता उदक दवरता पळय ताका एक चूर सोय वांटून
नारला रोस सुशी काण घेवन ते तशी केल्यार जाता. म्हाका अशी सुलभ दिसता. आमी सुलभ जेवचे खातीर शेवय करची. ते नपास नारला रोस आनी काण घेवन बशी बदलाक 1-2 चमचे तेल घाल्यार आमगेले प्रॉब्लेम थंय सॉल्व जाता, परंबळी जाता. आतां आमी गूळ पुराय कोरून जेल्ली आनी आतां हांव पेडावणा गाजत आसा तांतूं भितर हें शिजत दवरता. शिजोत तशीच ऑलरेडी आमगेलें रुलाम शिजून जालां. आमी रुलाम फण्ण घालतना खायनाचवें. उदका भितर शिजयलें आनी आमी तशी खावचें. हें वपास एक 5 वा 6 मिनट शिजयलें जाल्यार त्यामुळे आमकां भाती पिळून घेवचे खातीर अशें शिजोवका जाता. नाजाल्यार तें पिटी पिटी पडटा. घेत वपास पुरांत गुळी दवरून शिजत घेता हांव. तशीच हें आमकां केन्ना मन आयलें तेन्ना कुडलें कोर येता म्हणलें पळय हांवें. तशी हे रुलामा शेवयेक बुड्डो च्या कसले म्हळ्यार दाळीतोय बेस्ट कॉम्बिनेशन. जाय जाल्यार चटणी कोर येता. बट म्हाका दाळीतोयच भारी लायक दिसता. मागीर बटाट पियावा सॉंग असल्यार सांगका म्हणना हांवें. आमकां आमची गेल्यांक शेवय आनी सॉंग एक भारी बेस्ट एक जोडी म्हूण येता. मागीर नोणच्या कोळय तेवय लायक जाता. जाल्यार पुराय कशी सुलभ दाळीतोयाची. दाळीतोय भारी लायक जाता हाजी वटू. तशीच हाजी उदका हळत म्हणलें पळय तें करेक्ट दवरका. उदकाची किचड जाल्यार तें पीठ पिच जाता. शेवय पटपटी राबना, शेवय पिच जाता. ते देखून उदका हळत उडगास दवरका. 1 ग्लास रुलामाक तेच ग्लासान 1.5 ग्लास उदक. तें एक करेक्ट दवरल्यार ही रुलामा शेवय सुपर जाता. आतां हांगा उंडी शिजोवन रेडी जाली. कितलो 6 निमिश्की दवरलां हांवें. अशें आतां आमी सादारण शेवय पिळून घेतल्या बरीची शेवय तांतें रेडी करचें. आनी एक चूर आतां उदका पयशे लावन एक गुळ्यांत भितर दवरून आमी नॉर्मल शेवय पिळून घेतल्या बरी शेवय पिळून घेवची. रुलामा शेवय देखून उपासा दिसार आनी करूंक भारी लायक. आनी पक्कने मस्त जन पक्कने गेस्ट येता आमगेले घरकड कसकी पूज आसा न्ही म्हूण जाल्यार हें तेवय तशीची आमकां पट्ट आनी आलोचन करून कुडलें करूं जाता. आनी मस्ती करून दवर येता कांय तोंदर ना. आनी सांजे जाल्यार कांय वायट जायनाय म्हळ्यार आमी सोय घालनी देखून कसले जायनाय. सांताय तशी पटपटी आसता. निवतर काडका मात्र भाती पातलान एक वल्लां घाल्यार घाल न्हू. निवतर काडूंक सुलभ जाता. पटपटी शेवय तांदळा शेवय बरी येता. हुनी शेवय रेडी जाला. कापीर हांगा खतखतान दवरला. हुनी शेवय ताका लायक हिंग पण्ण घालेले दाळीतोय दाटची हांगा रेडी जाला. येता पुरा जन कापीवच्याक आनी आतां वयल्यान हांव 1-2 चमचे नारलेलें तेल घालता. आनी सायडाक आंबुले नोणच्या खोळ इतली शेवय फस्ट ते तेल समेत अशें करून मिक्स करता हातान. आनी ते पळय हांव आंबुले नोणचें घाला हिंगा पुरंबोळे ताका घम. आतां हे वयल्यान ते तेल घालेले ते पार्ट शेवयेचे शिकोन काण घेता. कितले सॉफ्ट आसा पळय शेवय. अशें करून गोर ते आंबुले नोणच्या कोळा भितर बुड्डोन खावका सुपर. तशें तुम पुरा जन हे ब्रेकफास्ट आयटम करून पळयाची. म्हगेल्याक आज उपास वय काल केलेले थोडे सॉंग आशिल्ले तेवय हांव तुमकां शेवयर एक सायडा घालून दाखयता. तोंडा उद्दा येता पळय. सुपर बटाट पियावा सॉंग आनी शेवय. आतां बटाट पियावा सॉंग कशें करचें म्हूण हांव विडियो काडून दवरला. आनी एक दिवस घालता. शेवय आमी मस्त वर्स दुखून करताची. फूड एक टायमार सोशल मिडिया म्हळ्यार यूट्यूबान येवचे पयशे फुडें टीव्हीर पळोवन आमी चॅनल्स पळोवन रांदप शिकचे आशिल्ले. तशें हांव एक 15-20 वर्स फूड शिकिली आहे शेवय. तुम पुरा जन करून पळयाची. तुमगेले फ्रेंड्सांक रिलेटिव्सांक म्हगेल्या चॅनला बग्गे सांग्याची. सगळ्यांक धन्यवाद.